आम्ही सध्या असा ओल्ड गोवा फाटल्या दिसांनी आम्ही एक स्टोरी केली 1-2 दिसां पयलीं की हांगासर जो बायक लेन आसा थंयसर हे झाड आयला हांगा ह्यो झाडाच्यो फांद्यो रस्त्यार पावल्यात म्हणून हांगासर जे 2 व्हिलर लेन आसा थंय 2 व्हिलर्सांक ते ऑब्स्ट्रक्ट करताले आनी आमी अशें सांगिल्लें की जे ऑथॉरिटीज आहा जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची आनी दुसरेच दीस म्हणल्यार काल पयर आमी ही स्टोरी केली आनी काल आमी पळयता की हे जे हांगासर झाड रस्त्यार हांगासर 2 व्हिलर्सांक ऑब्स्ट्रक्ट करताले ते झाड हांगासर तेंच्यांनी ट्रीम केलां आनी सदांच आमी अशें म्हणटा की जेन्ना कोण बरें काम करता ते सुद्दां दाखोवपाची आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता खंय सरकार चुकता जावं जे गव्हर्निंग बॉडीज आसता लोकल बॉडीज त्यो खंय चुकता जाल्यार तेय दाखोवपाचें आमचें काम आसता तशेंच जेन्ना ते लोक बरें काम करता ते सुद्दां दाखोवपाचें आमचें काम आसता आनी हांगासर ओल्ड गोवा आमकां एक एग्जाम्पल अशें पळोवपाक मेळटा जितून आमी पयर एक हांगासर स्टोरी केली आनी एका दिसा भितरूच हांगासर एक्शन जाली आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हें पळोवपाक शकता की हे जे झाड आमी म्हटलेलें की ट्रीम करपाची गरज आसा ते हांगासर तेंच्यांनी ट्रीम केला तशेंच रस्त्यार जी माती एकठांय जाल्ली हांगासर ती सुद्दां तेंच्यांनी क्लीन केल्या तितून आनी एक गजाल जेन्ना आमी हें झाड ट्रीम केल्लें पयलें ते चडूच ट्रीम केलां तेंच्यांनी हांगासर म्हाका दिसता जेन्ना अशे तरेन ट्रीम करता तेन्ना एक कोण तरी जाणकार मनीस तांचे वांगडा आसपाची गरज आसा जाणे करून जाय तितल्यो ज्यो फांद्यो लोकांक ऑब्स्ट्रक्ट करता त्यो ट्रीम करपाची गरज आसा आनी स्टुडंटा खातीर ओल्ड गोवाच्यान हांव स्वप्नील तारी